सुरुवातीक आमी गीत घेऊया 823 पेज नंबर 11 पवित्र आमची सभा. Pavitra आमची सभा, ओळखी Zoi, zoi, sorves pora. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेन Amen. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसो. म्हज्या भयणीनो भावनो, तुमकां माय मोगाचो येवकार दिता ह्या मिसान वांटो घेवच्याक. आयज हो विशय दिल्लो आसा. पवित्र सोबेंत आनी समाजांत एकसारांत सहभागीपणांत वावरून जेजून केल्ली सेवा आनी दाखयलेलें मिसांव आमी सांगाता फुडें व्हरूंक हो जावन आसा विशय. आयज लोकिकांच्या मुन्यारपणां आनी आपोवण्या खातीर भेटयल्लो आयतार आसा गोंयांत. तर ही सुरवातीची उतरां आमकां दिल्लीं आसात. आमच्या पवित्र स्नाना दिसा थावन आमी सगळीं जेजू क्रिस्ताच्या मोळ्यांत वावराडी. देवान आमच्या दर एकल्याच्या हातांत खेरीत जबाबदारी दिल्या आनी हे जबाबदारी वरवीं देव आमच्या कडल्यान हिशोब मागता. बापान सगल्यांक एक सारकी देणी दिल्यान वेगळोचार करूंक ना. कुडीच्या सांद्या भाशेन आमी सगळीं देवाचें राज बांदूंक मोलाची आनी म्हत्वाची आपआपल्यान कोवेती प्रमाणें वावरून देवाचें राज बांदूंक आमची देणी वेव्हारांत घालूंक गरजेचें. तो लौकीक भाव भयणींनो देणी ओळखून घेवंक आपल्या आपोवण्यांक सोबता तसलें जिवीत जिवन वेगळोचार करिनासतना सगळीं एकचारान सहभागिलेपणांत देवाचें राज बांदून वावरूंक आनी जेजूचो नीच पाटलाव करून जावं कुटुंबांत समुदायांत फिरगोचेंत आनी समाजांत जिवी गोवायकी दिवंक ह्या मिसा भेटेंत मागुया. तरी कल्पना मनांत धरून तुमची खासगी मागणी इंतेसां आसा ती मनांत धरात आनी ह्या मिसाची जी खेरीत इंतेसां आसा ती मनांत धरून आतां आमी देवाचें आनी एकामेकाचें भोगसण मागया. हांव पातकी सोडपोदिदाद देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बेगीन सदांच वर मारयेक सगळ्या देवदूतांक भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकल्यो बागोवन वा आशिर्वाद घेवया. सोर पोदिदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन.
सोरकी आणि शांती ताच्या इष्टांक संसारी Sorvespora Deva, Sorgicia Raya, Sorpodvida Deva, Deva Baba, Ami Tuka Namaskar Korta, Ami Tuka Din Vasta, Tuja Dor Vojbova Pason, Ami Tuka Shanti tacia iష్టं संसारी Somia Jesu Christa Papacia eklat smuta Somia Deva Deva Ceshe Du संसाराचे पाप काढाय आमची Świat poslaj, amcie mamy, ajkun gej. Mój Deva, sorgi ani shanti, tacia iష్టं संसारी. Kityak powitrat mea sagati, Deva Bapace mój my Jezu Christa. Eklops tu powitr, eklops tu ishmor, eklops tu pormishmor. Mój Deva, mun sorgi ani shanti, tacia iష్టं संसारी. मागुया देवा आमच्या बापा पवित्र सुमूर्तीचे सगळे नेम तुवें तुझ्या आनी पेल्याच्या मोगाचेर थिरायले. तुज्यो आज्ञा पाळून सासणाच्या जिविताक पावूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. देवाचें उतर आतां आमी शिंतिदान आयकुया. पयलें वाचप इजायास प्रवक्त्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सोर्वेस्पोर मेळटा तेन्ना ताका सोदून काड. तो लागीं आसा तेन्ना ताका उलो मार. खोट्या मनशान आपली वाट सांडची आनी वाट मनशान आपली चिंतना सोडची. ताणें सोर्वेस्पोराची परतून येवचें आनी तो ताची दोय करतलो. ताणें आमच्या देवाशी येवचें कित्याक तो ताका भरपूर भोगसणें दितलो. कित्याक म्हजी चिंतना तुमची चिंतना न्हय आनी म्हज्यो वाटो तुमच्यो वाटो न्हय म्हणटा सोर्वेस्पोर. जितलें मळब पृथ्वी परस उंच आसा तितल्यो म्हज्यो वाटो तुमच्यो वाटां परस आनी म्हजी चिंतना तुमच्या चिंतना परस उंच. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक तुमचो जबाब जावं दी. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक सोर्वेस्पोर सदां लागीं आसा. परतून म्हणुया.
आपणाक उलो मारतोल्या सर्वेस्पूर सदां लागीं आसा. दिसान दीस तुका दिनवसता आनी थांबोन आसतना तुज्या नांवाची स्तुती करता. सर्वेस्पोर कितलो थोर आनी ओंदिवंत, ताचे तोरेंच्यो थाव घेवंक नजो. जबाब आपणाक उलो मारतोल्यांक सोमेस्तांक सर्वेस्पोर सदां लागीं आसा. सर्वेस्पोर कितलो कुंवाळो आनी माये मोगाचो, ताचो राग सोट करून चोडटा तसलो न्हय. तो एकदम मोगाळ. सोमेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो, सगळे आपल्या रुचनाक कितलो माये मोगाचो. जबाब आपणाक उलो मारतोल्यांक सोमेस्तांक सर्वेस्पोर सदां लागीं आसा. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्यो प्रमाणीकपणाच्यो आनी सगळ्यो ताच्यो कोरन्यो माये मोगाच्यो. आपणाक उलो मारतोल्यांक सोमेस्तांक खऱ्या मनशान उलो मारता तांकां सर्वेस्पोर सदां लागीं आसा. जबाब आपणाक उलो मारतोल्यांक सर्वेस्पोर लागीं आसा. भगिवन पावलून फिलिपकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. भवां भयणीनो, हांव मरूं वो जिवो आसूं, सदांच आनी अदीक करून आतां सगळ्या बोलान क्रिस्ताक म्हजे कुडींत मोहिमा मेळटली. खरेंच म्हाका जिवीत म्हणल्यार क्रिस्त आनी मरण म्हणल्यार फायदो. अशें आसतना जिवन म्हज्यान अदीक फायद्याचें काम करूंक जाता जाल्यार हांवें कितें विचून काडचें तें म्हाका समजना. दोनी वाटांनी हांव ओडोन वेतां. एके वाटेन वेगीं हें जिवीत सोंपोवन क्रिस्ताशी आसूंक हांव आशेतां आनी हें एकदम अदीक बरें. पूण दुसरे वाटेन हांव आजून जिवो उरूंक तुमचे पासत अदीक गरजेचें. कितेंय जावं, जेजूच्या शुभ वर्तमाना प्रमाणें जियेयात. देवाचें उतर हे. देवाचे उद्गार. तुज्या पुताचीं उतरां आयकूंक आमचीं काळजां उगड सर्वेस्परा. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक ही वापार सांगली. स्वर्गीचें राज अशें. एक भाटकार फांट्यार उठून आपल्या दाकांच्या मळ्यांत काम करूंक मानाय आपोवंक भायर सरलो. दिसवड्याक एक दिनार फारीक करूंक वावराड्यां लागीं कबलात करून
ताणें तांकां आपल्या मोड्यांत धाडले. सुमार 9 वाजता भायर सरून तेंट्यार बेकार आसलेल्या हेरांक ताणें देखले आनी म्हणलें, तुमी म्हजे मोड्यांत वचात आनी हांव तुमकां फावो तें दितां. आनी ते गेले. परतून 12 आनी 3 वाजता भायर सरून ताणें तशेंच केलें. सुमार 5 वाजता तो आनीक एक फावट भायर सरलो आनी दुसरे बेश्टे उबे आसलेले ताका मेळ्ळे. आनी ताणें तांकां म्हणलें, तुमी आखो दीस हांगासर कित्याक बेकार रावल्यात? ताणें जबाब दिलो, आमकां कोणेच वावराक लावंक ना देखून. ताणें तांकां सांगलें, तुमी सगळे म्हज्या मड्यांत वचात. सांजे भाटकारान आपल्या मुगदोमाक म्हणलें, वावराड्यांक आपय आनी निमाण्या तावन सुरू करून पयल्याक पर्यंत दिसवडो दी. सुमार 5 वाजता कामाक लागलोले ते आयले आनी जण एकल्याक 3 रुपये मेळ्ळे. पयले आयलोले ते लागीं सरून आपणाक अदीक मेळटलें म्हूण समजले, पूण तांकांय जण एकल्याक 1 दिनार मेळ्ळो. तांणी तो घेतलो खरो, पूण ते भाटकाराचेर गुणगुणून म्हणूंक लागले, ह्या निमाण्यांनी 1 तास भर काम केलां, तरी आख्या दिसाचो भार आनी उणेंत घेतलोल्या आमकां आनी तांकां तुवें 1 तरेन लेखल्याय. पूण तांतल्या एकल्याक जबाब दिवन ताणें म्हणलें, इश्टा, हांवें तुका उणीत करूंक ना, तर 1 दिनार घेवंक तुवें म्हजे कडेन कबलात केल्ली नाय? तुजें तें घे आनी वच. तुका दिलां तशेंच ह्या निमाण्याकूय दिवंक म्हाका खोशी. तर म्हाका जाय तशें म्हज्यान करूंक नजो? वो हांव बरो म्हूण तुजो दोळो फुटलो? हेच परी निमाणी ती पयलीं जातली आनी पयलीं ती निमाणी जातली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावान आनी भयणो, आमी हें उतर आपोवणें हें उतर आयकलां आनी आमच्या मनांतूय हें रिगलां आसतलें की आपोवणें म्हणल्यार यादनीक माद्री जावंक आपयल्यांत म्हणून. आनी वय यादनीक आनी माद्री जावंक हें एक आपोवणें, पूण तुमचें कितें काय? तुमकां आपोवणें ना? आयज पयस सभा आमचे गोवा दामोचे दोनपरांत हें मानयता की आयज तुमचो लौकिकांचो आपोवण्याचो दीस. तुमकां एक आपोवणें दिल्लें आसा देवान. तुमी समाजांत आवय बापूय लग्न जालोलीं, भुरगीं बाळां आसलेलीं आनी जायतो वावर करतात आनी तुमी जायत्या वावरांत कामांत बुडलेलीं आसात आनी समाजांत तुमी तें करतात, जशें हॉस्पिटलांनी, पुलीस स्टेशनांनी आनी जायते तरेकवार दुसरीं कामां करतात. थंय पाद्री आनी माद्री तांचो प्रभाव चड पडचो ना, पूण तुमी तुमच्या जिवितांतल्यान थंय देवाक आनी जेजूक परगटूंक जाता. तुमच्या जिवितांतल्यान तुमकां तें परगटूंक आपयलें आनी आयज हें आमच्या दोनपरांत हें संभरमता. तर मोगाच्या भावान भयणो, आमकां आमच्या पवित्र स्नाना वरवीं आमी सुरवातेच्या उतरान आयकल्लें, पवित्र स्नाना वरवीं आमकां सगल्यांक एक आपोवणें दिल्लें आसा आनी तें आपोवणें आमी पाळूंक जेजू आयज आमकां आपयता. आनी आयचीं 3 वाचपां आमकां सांगतात. पयले वाचपांत आमी पळयतात इजायास प्रवादी. तो लोकांक म्हणटा, देव मेळटा तेन्ना ताका सोदून काडात. मोगाच्या भावान भयण, थोडी भर इतिहास आमी जाणून जावन घेवंक जाय. जेन्ना इस्रायल लोक बाबिलोनांतल्यान परते येयले पालिस्तानांत, तेन्ना तांचें देव मंदीर मोडलोलें आनी ते चिंतूंक लागले, जरी तर देव मंदीर ना जाल्यार आमी कोणाक म्हूण वाखाणटले, आमी कोणाक म्हूण पळयतले, खंयच्या देवाक आमी पळयतले.
ताकाच लागून इजायस प्रवादी आयज लोकांक आनी आमकां सगल्यांक म्हणटा देव मेळटा तेन्ना आमी ताका सोदून काडूंक आनी देव पयस ना देव लागींच आसा देव आमकां मेळूंक आयला जेजूच्या रुपान देखून आमी जेजूक चिटकून रावूंक आयचें हें पयलें वाचप आमकां सांगता जेजूकूच आमी ताचेच शिकवणे काल ताचेच मोगान आमी बरोवंक आयज आमकां हें पयलें वाचप म्हणटा तेंच परीन आयच्या दुसऱ्या वाचपांत भाग्यवंत पावलो हेंच सांगूंक सोदता आमी भाग्यवंत पावलोची खबर जाणा तो क्रिस्तांवांक आनी जेजूच्या पाटलादारांक जायते त्रास जालो पूण जेन्ना जेजू ताच्या जिवितांत भितर येता तेन्ना ताचें आख्खें जिवीतूच बदलता आनी तो आख्खेंच आपलें जिवीत जेजूच्या हातांत समर्पिता मोगाच्या भावांनी भयणो आमी आयज पयलेच वचपांत दुसऱ्या वचपांत पयलेच वडींत पळयलां तो म्हणटा ताका मरोंक वो जिवन रावन ताका भिरांत ना कित्याक तो जाणा जेजू जिवंत आसल्यारूच आपूण जेजूक परगट्टलो आनी आपणाक मरण फावो जाल्यार देखून आपूण जेजू लागीं वेतलो म्हणून तो जेजूच्या मोगान इतलो बुडलेलो की ताणें ताच्या जिवितांतल्यान आख्खें दुसऱ्यांक जेजूची बरी खबर परगटली आनी हेंच आयज आमी लौकीक आपोवण्याचे आयतार मनयता तेन्ना आमकां सगल्यांक ही एक आदेश ही एक संद्या दिलेली आसा देवान आमकां एक आपोवणें दिवन आमच्या जिवितांत आमी तें दुसऱ्यांक पावोवंक भाग्यवंत पावलो भाशेन आमी तें दुसऱ्यांक दिवंक देखून आयज दुसऱ्या वचपांत भाग्यवंत पावलो आमकां म्हणटा जेजूकूच चिटकून रावात जेजूच्याच शिकवणे काल आमी चलूंक गरजेचें म्हूण आमकां भाग्यवंत पावलो सांगता आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी ही दिसवडे मळ्यांत काम करपी मनायाची आमी आयज वपार आयकल्या आनी ह्या वपारींतल्यान आमकां जायतें शिकून मेळटा मोगाच्या भावान भयणो देवाची सोडवण आसा ती सगल्यांकूच ती आमकांच म्हूण न्हय पयलीं आमी चिंतालीं पयलीं जुदेव लोक चिंताले तांकां विचून काडले म्हूण सोडवून फकत तांकांच दुसऱ्यांक न्हू अशें चिंताले पूण आयच्या ह्या वपारींतल्यान जेजू सांगूंक सोदता की जेजू सगल्यांचोच आनी सगल्यांकूच तो एकेच भाशेन मानता एकेच भाशेन तो तांकां पळयता तो तांकां दुसऱ्या मदें सोर करिना मोगाच्या भावान भयणो आमी आमच्या जिवितांतल्यान हे जेजूची शिकवण जेजूचो मोग आमी सगल्यांक पावोवंक जेजूची ही बरी खबर जेजूचो शुभ वर्तमान आमी सगल्यांक आमच्या दुसऱ्या धर्माच्या भाव भयणांक देखून आमी तो पावोवंक आयज आमकां हें आयचो शुभ वर्तमान आपयता मोगाच्या भावान भयणो आमी समाजांत जायत्या कामांनी बुडलेलीं आसात जायत्या वावरांनी आमी बुडलेलीं आसात आमी आमच्या वावरांतल्यान आमच्या करण्यांतल्यान आमच्या बरे करण्यांतल्यान आमी देवाक परगटूंक जेजूक परगटूंक आमच्या दिसपट्या कामांतल्यान घोडी एक मनीस ताचो आखो दीस बरो गेलो ना आसतलो पूण आमच्या ह्या आदाराच्या मनान आमी खुशालकायेन आमच्या हास्त्या तोंडान आमी त्या मनशाक पावूं येता आनी जेजूची ही बरी शिकवण जेजूचे हे गूण आमी दुसऱ्यांक दिवंक येतात तर आयज आमी लौकीक दर आपोवण्याचो दीस मानयता आसतना आमी एकामेका पासून मागुया आमकां सगल्यांक एक आपोवणें दिल्लें आसा आनी तें आपोवणें आमकां जेजू आनी देव आमकां पाळूंक आपयता आमी तें पाळून आसतना रावची न्हय आमी देवाच्याच मोगान लासूया देवाच्याच मोगान आमी भरुया आनी देवचोच मोग हो आमकां आमी सगल्यांक दिवया आनी हें करतले जाल्यार आमी जेजूकूच चिटकून रावंक गरजेची तर आयची ही तिनूय वचपाचेर आमी नियाळ करता आसतना देवा लागीं आमी एक करपा मागुया की आमकां जेजू लागीं अदीक आनीक अदीक संबंद आमचो गोट करूंक जेजू लागीं आमी चिटकून रावूंक जेजू लागीं जेजूच्याच मोगान आमी भरून होच मोग आमी दुसऱ्यांक दिवंक आमच्या जिवितांतल्यान आमच्या बरे करण्यांतल्यान आमी दुसऱ्यांक दिवंक आयज हीच करपा देवा लागीं मागुया आनी देवाचें हें मिसांव मुखार व्हरूंक आमी वावरुया
म्हज्या भयणीन भावनो आतां आमी सगळीं उबी रावन आमचो भावार्थ उच्चारुया. सोतमानता देवाक, सोरपोदिदार बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सगळ्यांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोडवी सांभाळलो, आंगवार मारयेंताय जल्मलो, पोंस पिलाता काळ ताणें कोश सोंसले, ताका क्रुसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका मिकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोरपोदिदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय आमची जिवे आनी मेल्ल्यांची मुंचूक करून घेतलो. सोतमानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकठार, पापाचें मोक्षणे, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी, आमच्या पाप साहेबान, बिस्मांनी आनी याज्ञिकांनी लौकीक भावा भयणींक तांचे आपणे जिवंक आनी जेजूच्या मिसावांक उर्बेन कांड मारूंक उठते जेवन दिवं म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. आमची क्रिस्ती भावा भयणी जी राजकारणांत मिसोळ जालोली आसात, तांणी समाजाक नव सोरूंक वावुरतना जेजून शिकयल्ली सेवेची, नितीची आनी स्वताची शिकवण सांबाळल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. दर एका लौकीक भावा भयणीक जेजूक परगटपाची खेरी जबाबदारी आसा ती आमी मानून घेवंक आनी सगळ्या वेळार आनी सगळ्या सुवातेर जेजूचे बरे खबरेचे परगटणार आमी जावं म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. आमच्या गोंय दामावनाच्या महादोम प्रांतांत समाजीक मोळार, शिक्षणीक मोळार, राजकी मोळार आनी पर्यावरण सांबाळूंक जायती लौकीक भावा भयणी नेटान वावुरतात. तांकां कुरपेन बोर आनी काळजीदार म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. आमची खासगी मागणी आतां देवा बापा मुखार मांडया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. भोव पवित्र आनी काकूळचरा बापा, तुजीच खुशी असल्यार आनी आमच्या बऱ्याक जाल्यार तुजे मुखार आमी दवरल्यान त्यो आमच्यो गरजो आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. दाना तोयरे वेळार आमी गीत घेवया. C43 पेज नंबर 46 वेदीचेर उंड्या सोवें. वेदीचेर उंड्या सोवें आमची काळजां दवरता.
Jesu moncha darona Korsachin doje bori Jesu moncha darona म्हज्या भयणीनो आनी भावनो म्हज्या आनी तुमचे बलिदान आनी मागणी सुरपू दितात देवा बापाक मानता तुसली जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन सर्वेस्पर आमचे बापा तुजे पोरजेची देणी प्रसन्न जावन मानून घे. ती बदलून जेजूच्या कुडी रक्ताचो संस्कार आमकां आतां तूं घडोवन दितले म्हूण आमी बावरतान सोत मानता. तर ह्या संस्काराचो भरपूर फळ आमकां मेळोसो कर म्हूण मागता हांव तुजे पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसो आमची काळजां बारुया आमी ती सर्वेस्पोराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओयोशे आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सुरपदिदार आनी सश्टांच्या देवा सोर खाली सोर थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फाव हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पातकी मनशाची दया करून ताणें नांकवार मारीत थावन जोल्म घेतलो. कुर्साचें मरण सोंसून सासणाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सासणाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सुटकेची सोल दरबारांत सांगती तुजे मोहिमेची किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povid, 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 dolbarazzo sorvis portu, sorgani sovzar volia, tuja voi bava, on sorgi tukazo soy un sorki tokazoy soy salves por achinavi et adakazoy un sorki tokazoy soy un sorki tokazoy soy. बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले खुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणलें ओ तुम्ही सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पुरी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वासलो बापा ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी साश्णीक करोराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस मनशां पासत तें वारावतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बावळताचो गोट पोर गोठुया Somia Jesu, ami hondo kata, ani kachitle pieta, title pauti, tu voi bawan yesor, ami tuje moror porkota. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता.
आनी हो जिविताचो उंडोणी सोडून चिकाल तुका समोर पिता हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिनवासता हांव आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता हांव सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेल्यो पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पूण नो जेवणपणाचो बरवासो दर मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकळूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजे परजणी तुमकां मळ पळोवंक फाव कर आमा सोमेस्तांची दोया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारी देवाची माय सांगाती तुजे पोती बागयोन झुजे बागयोन दोरमदूत आनी सर्व काळीन तुका मनवल्यांत ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपदीदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. आमी सगळीं जेजूच्या मागण्यान आतां आमी भाग घेतना आमची इंतेसां मनान दवरया आनी न्हयच आमचे पासत पूण आमच्या शेजाऱ्यां पासत मागया आनी जेन्ना आमी बरोबर एकामेका पासत मागता तेन्ना देव खरेपणी आमकां मागलां तितलेंय फाव करतलो तर काळजान थान जेजूच्या पवित्र आत्म्यान बरोबर म्हणया आमचे बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळयेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडार येशू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवचें नोतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणा सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धरून दितांक म्हणलें आनी आतां आमकां हांगसर आनी घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बाळताचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी परवणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन. जेजूची शांती सुद्दां काल तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं एकामेकाक जेजू क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं आमेन. म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोप मानतां सगळे वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां ह्या वेळार भोव मुलीक मास रगोन म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागतां म्हज्या काळजांत दूत आसलेले परी तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटां तुजे सोडशिरो कोडसून म्हाका केदींच दिवं नाका आमेन. ख्रिस्त प्रसादा वेळार आमी गीत घेवया D30 पेज नंबर 63 म्हजें मासू खरें खाण. Moje masu korekan takon poleyat gorsan kaltak tumcha
Jesu dokaureta tu chivar poloi da santo kankion koshi sata amche kalis otrekta Jesu dokaureta tu chivar poloi da santo kankion koshi sata Zokor moche maskata rogot moche pieta to moche so ferauta haoita jasangata to moche so ferauta haoita jasangata amche kalis otrekta Jesu dokaureta tu chivar poloi da santo kankion koshi sata amche kalis otrekta Jesu dokaureta tu chivar poloi da santo kankion koshi sata मागुया सुर्गींच्या बापा तुझ्या संस्कारांनी तूं आमकां नवो जीव आनी बळ दिताय आमचे उत्सुकतायेक लागून परतून परतून आमी पडटात तेन्ना
ह्याच बोळान तूं आमकां दोयेन उबार आनी सांबाळ असो ह्या पवित्र जेवणांत आमकां मेळटा तो सोडवणीचो फळ आमची जिणेच्या चालींत आमी बोगीसो आनी दाखोयसो कोर चुपुता जेजूचे नांवेन Amen. मासुगत बसात. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आयज आमी ले अपॉस्लेट पासून मागलेले आसा. तर हांव सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा, आमच्या सांकिस्तांवांक, आमच्या कोयराक, मिडिया आनी वॉलंटियर्सांक. आमची मिसां आयताराची 3 आसतात, फकत सकाळचीं 7 आनी 8 आमचे भाशेन, 9:15 इंग्लीश भाशेन. आनी हेरा दिसांनी सोमवार ते सोनवार 7 आमचे भाशेन, 8 इंग्लीश भाशेन. दर म्हयन्याचे 6 तारखेर सायबाच्या कोपेलान हे सायडीन गेले म्हणटच पेट्रोल पंपा उपरांत सुमार 200 वा 150 मिटर दावे वाटेन कोपेल आसा, थंयसर मीस जाता 10 वरांचेर आमचे भाशेन. आतां आमी अशें थारायलां की ही इगोर्ज म्हत्वाची, तर आमी हांगसोत्तान मागणे भरपूर कोत्ता. दर शुक्राराचे आमी सांगेचे म्हणणें तूं 3:30 ते 6 पर्यंत मागणें कोत्ताले हांगसर आनी करीत आसा दर म्हयन्याचे दर शुक्रारा दिसा. पूण ह्या येता त्या म्हयन्यांत सान पयल्या शुक्रारा दीस 9 ते 6 पर्यंत आमी मागणे आनी उपास दवरतले. मागता खूब गरजां पासत. पयली सुवातेर आमी जाणो कशे भशेन आख्ख्या संवसाराक कितें जाता पळय तें, देवाची शांती घोटाय आनी ताची राज ताणें स्थापन करच्याक. त्याच प्रमाणे आमी जाणो कितें जाता पळय तें आमच्या घराब्यांनी, तर आमी सगळें पासून मागपाचें. ते भायर आमची तयारी आतां सायबाच्या उक्तावणी पासत जातली फुडल्या वर्सा खरी, पूण आतांच तयारी आमी खूब केलेली आसा. तर दर पयल्या शुक्रारा दीस हांगसर आमी मागणे आनी उपवास हे परी 9 ते 6 पर्यंत हांगसर मागणें कोत्तले. ते भायर दर शुक्रारा दीस म्हणल्यार हितून 3:30 ते 6 पर्यंत ते डिलिव्हरन्स प्रे आनी मागणें आसतलें पिकोवणेचें सगल्यांक. जी कोण येतात पळय तांकां थंयसर मिसूय आसतले, पूण दुसरें मीस आमी दवरूंक ना, पूण तांकां जी भाग घेता पळय तांकांच. आनी तें तुमच्यान सगळें युट्यूबाचेर पळोवंक जाता. ते सायडीन दर म्हयन्याच्या दुसऱ्या आयतारा दीस हिंदींत मीस आसता. जांकां हिंदींत मिसान भाग घेवंक जाय तांकां तुमी कळीत करात. आमचें चॅनल सेंट फ्रांसीस झेवियर ऑफिशियल म्हण हितून यूट्यूब आसा. त्या भायर ॲप आसा आनी वेबसायट आसा, तो ताचेर तुमच्यान सगळें पळोवंक जाता. आयज आमचे जेजुईत पाद्री एक ताणें पुस्तक काडलेलो आसा, ते हांगसर आयज विक्री कोत्तले. ते प्री सेल विक्री आसा, तो ते तुमकां भायर ते पुस्तकां दाखयतले आनी तुमच्यान ते घेवंक जाता. फाटल्या आयतारा दीस तुमकां सांगलेले ते येतले म्हणून, तर आयज तुमच्यान ते घेवंक जाता. आनी फुडल्याय आयतारा दीस ते हांगसर विक्रेक आसतले हे पुस्तक. जेजुइट्स गोवा अँड आर्ट्स बाय झेवियर सेंटर हिस्टॉरिकल रिसर्च सेंटर, तो तुमच्यान तातूंत हें करूं जाता. सगल्यांक तुमकां देव बरें दीस दिवं. झेवियर सेंटर ऑफ हिस्टॉरिकल रिसर्च पर्वरी एक नवो बूक आयला, म्हळ्यार जेजुइट्स गोवा आनी आर्ट्स. हें जावन आसा चित्राची बूक, म्हळ्यार फोकसिंग ऑन द पेट्रियार्कल सेमिनरी ऑफ राशॉल एंड द बेसिलिका ऑफ बॉम जीजस. आनी असली चित्रां आसा की आमी केल्या 2 वर्सांची प्रोजेक्ट. दिस इज टू कीप our heritage intact, especially of the legacy of the Jesuits. And what we have done is we have photographed not only these 2 places but also around 20 parishes in Goa of the influence of the Jesuits,
especially of the European Jesuits in the 16th and 17th century. And the art is focused here of how the local craftsmen in Goa played a huge role into this art, especially in this place here, in this basilica here, and also in the Patriarchal Seminary or Ashal. What happens when you buy this book? This 240-page book will show you as to how our art has been, revered, and how it has been, disposed to public sphere. But there are some things which the public may have not seen. And so therefore we have photographed this so that you can tell your families, you can tell your friends what we have. Many a times we speak about Goa of cliche stuff. For example, we'll talk about the beaches, but what about our heritage and our heart? Yeah. So the book, as we are selling a pre-launch. It's placed at rupees 3,200 per book. Please buy this book, because not only it will benefit you, it will benefit our ministry, especially in research. Thank you. Thank you for the welcome. Sugli ubi raun ata आशीर्वाद घेऊया. Survespor तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. आणि सोरपोदिता देव, बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा आमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेजू क्रिस्ताचे मगन आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्यवान फ्रांसीस शावेराक मागणे. भाग्यवान फ्रांसीस शावेराक, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें, देखून जेजूचें नांव आनी सडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मैमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. हे जण्या खातीर संतोशान आमी बापाक वाखाणटा आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा लागीं मागचें. आमचे ओतरेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगट्या पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें बापाक वाखाणटा. आमेन. शेवटाक आमी गीत घेवया. F24, पेज नंबर 97. जो कोण म्हजी सेवा करता. जो कोण म्हजी सेवा करता, ताणें म्हजो पाटलाव करचो. सोय हांव तुमचो दोनी आसा, तोय आसतलो सेवक म्हजो. सोय कोण म्हजी सेवा करता, ताणें म्हजो पाटलाव करचो. सोय हांव तुमचो दोनी आसा, तोय आसतलो सेवक म्हजो.